आता मलकर्णी ग्रामपंचायतीत सत्ता बदलपाविशीं चालू आशिल्ली चर्चा सोंपोवपाचो यत्न भाजपान केला। नव्यान वेंचून आयिल्ल्या सरपंच नागू गांवकरान हो बदल फक्त प्रशासकीय कारणाक लागून जाला अशें स्पश्ट करून भाजपा कडेन आपले कसलेच मतभेद नात अशें सांगले। मलकर्णी सयत मतदारसंघातल्यो सगळ्यो 7 ग्रामपंचायती भाजपाच्या फुडारपणा खाला आसात असोय दावो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केला। मजगती फकत सरपंच बदलला आनी भाजपाक ताचो तेको कायमचो उरतलो असो दावो आमदारान केला। आमच्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या दरम्यान आणि तेन्नाच्यान ते आमच्या पार्टीन भितर आसात आणि आयज म्हाका दिसता की एक क्रियाशील कार्यकर्ते म्हणून मुखार ते येतले आणि येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीन भितर आणि त्याच्या नंतर दिल्ली जबाबदारी त्या ह्या मतदारसंघान भितर पार पडटले आणि प्रचंड बहुमतान आमकां मलकर्णी भागांतल्यान आणि इतर तांच्या आपतेश्टा कडच्यान किंवा तांच्या कार्यशैलीचो फायदो आमच्या भारतीय जनता पार्टीक जातलो। सरपंच पदाचेर विराजमान जाले म्हणून बाब नागू गांवकर तशेंच उपसरपंच पदा खातीर बाई सीमा नाईक हांचे हांव खूब खूब मनकाळजांतल्यान ह्या मतदारसंघाचो आमदार आणि गोवा विधानसभेन भितर मंत्री म्हणून काम करता। हांव तांचे खूब खूब मनकाळजांतल्यान अभिनंदन करता। आतापर्यंत ज्या रितीन आम्ही सगळ्या पंचायती कडेन तांच्या फंड प्रोवाइड करपा खातीर, तांची उदरगतीची कामां करपा खातीर, तांच्यो पंचायतीन योजना राबोवपा खातीर, भारतीय जनता पार्टीच्या संघटनेचें काम करपा खातीर ज्या रितीन आमी सगळ्या पंचायतींनी आमचो नेटवर्क दवरलो आसा, तशेंच आज नागू गांवकर हांच्या सरपंच पदाच्या अधिकारा खाली आमी मलकर्णी पंचायतींनी भितर आमी ज्या पद्धतीन पयलीं काम करताले, विकासाची कामां हाडटाले, स्किमी राबयताले, तशेंच नागू गांवकर आनी ह्या प्रेझेंट आमच्या पंचायत मंडळाच्या तर्फे व्यवस्थित कामां करतले आणि येणारे सगळी ज्यो निवडणुको आसात त्या निवडणुकी भितर प्रचंड अशें यश आमकां मलकर्णी पंचायतीच्यान मेळटलें ही हांव अपेक्षा करतां। आणि परत एक फावटी ह्या मंडळाचें खूब खूब अभिनंदन आनीक आयज तांकां जो कितें आदार जाय पडटलो उदरगती खातीर आणि विकास करपा खातीर आणि लोकमत जिखपा खातीर, जनसंपर्क वाडोवपा खातीर हे आमी पूर्णपणे तांच्या फाटल्यान रावतले। जिल्हा पंचायत सदस्य आसा, आमी बरोबरीन हे सगळे कार्य मुखार व्हरतले। आयज आमकां एडिशनल फोर्स मेळटलो तो नागू गांवकर एक सरपंच म्हणून। वास्तवीक पंचायत जरी सरपंच चेंज जालो तरी पंचायत भारतीय जनता पार्टीतल्या हातांतल्यान गेल्ली ना। भारतीय जनता पार्टीच्या दुसऱ्या आमच्या क्रियाशील कार्यकर्त्याची वर्णी लागली आसा। हेजे अशें नेमकी कारण कांयच ना, पूण तो आमकां विश्वासाक घेतना जालो, तेका लागून आमी तेजेर अविश्वास थाराव दिलो आनी आमी फुडलें काम आमकां आमचे वांगड्यांनी म्हाका साथ दिला म्हणून हांव सरपंच जालो। आनी त्याच बरोबर आमदारा आमी बीजेपी पयलीं प्रवेश केल्लोच आमदारा साहेबाचेर, आतां परत आमी आमदारा बरोबर काम करतले आनी बीजेपी फुडें व्हरपाचें हें करतले, मतलब हेतून हें करतले, काम करतले आनी बरे भशेन काम करून आमी सगळे एक बराबर एकजुटीन आनी एक हेजेर वयतले।